हांव रेडी जेवण सांजे या आख्खे गोंय जनतेक एक उलमातां आनी एक रिक्वेस्ट मागता सगल्या कडेन 12 तारखेर सांजेचा 7 ते 7:30 वरांमध्ये तुमगे घरा मुखावटीन एक वात पेटोवयाय म्हादय पासत आमगे रिवर चोवन व्हरोंक वताय. नमस्कार, हांव एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन अपील करूंक सोदतां की येता त्या आयतारा 12 तारखेर 7 ते 7:30 तुमी सगल्यांनी आपल्या घरांत एक दिवली नाल्यार एक वाट पेटोवन प्लेज युअर सपोर्ट टुवर्ड्स म्हादेव. And when you all do it on this Sunday at 7:30, see that you all post a picture on your social media. It may. हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. जायत्या लोकांनी कडेन म्हादे नदयेचो विशय आयकलो आसतलो, पूण तरी पूण एक तडक्यान सांगता. म्हादे नदी जी आमच्या गोंयांत येता आनी आमकां जायत्या लोकांक हे म्हादे उदक आमकां पिवंक आनी सगळ्या हेर कामांक मेवता. पूण आयज आमच्या सरकारान कर्नाटका सरकारा कडेन एक जावन ती म्हादे आमची नदी ही रिवर दुसऱ्या वाटेन व्हरपाक केल्या आनी आमकां सगळ्यांक काळोखान दवरलो. तो आतां हो उजवाड सरकाराक तसो सगळ्या गोंयकारांक दिसोंक 12 तारखेर सगळ्यां कडेन विनंती करता. 7 ते 7:30 वाजता सांजेचे 12 एकल्यान आपापल्या घरा भायल्यान एक दिवळी जावं नाजाल्यार वात पेटोवची आनी हो उजवाड आमच्या सरकाराचेर पडचो म्हणून हें एक सिंबॉलीक आमचें गेस्चर आसतलें. सगळ्यां कडेन आनीक एक फावटी विनंती करता. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.